नमस्कार. आम्ही पुराय गोयच्या राजकारणात पळयत जाल्यार आयज आमकां खोदळ पडिल्लो दिसता. ती मागीर क्षेत्रीय पार्टी आसूं, रिजनल पार्टी आसूं जावं नॅशनल पार्टी आसूं, ह्या सगळ्या जे पार्ट्यांनी आसा तो खोदळ पडिल्लो आसा. आम्ही एक एक करून ह्या सगळ्या पार्टींचो आसा तो सविस्तर म्हायती घेवया. तर 2027 आसा ते इलेक्शन येवपाचे आसात. म्हळ्यार 6 ते 7 म्हयने फक्त उरिल्ले आसात. आणि अशा टायमार जे आसा ते प्रत्येक पार्टी ज्यो आसात त्यो आपल्या तरेन ज्यो आसा त्यो इलेक्शनाक ज्यो आसा त्यो इलेक्शनाची तयारी करतात. पूण आयज गोंयची सिनारियो आहा त्यो बदललेली आसात. आयज जे निवडून येतात आमदार मंत्री जे आसात ते स्पेशली लँड डिलिंगेक लागून ह्या क्षेत्रांत येवपाक सोदतात. आणि हेकाच लागून जे आसा ती प्रत्येक जाग्यांचेर आसा ती रस्सीखेच चालू आसात. आता आम्ही सगळ्यात पयलीं आरजीपी घेवयात. हे पार्टीन जो आसा तो सगळ्यात मोठो भूकंप आयिल्लो आसा. अशा वेळार आम्ही पळयतात रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जी एक रिजनल फोर्स म्हणून उत्पन्न जाली आणि आयज ती काळाच्या पडद्याआड वचपाक आयिल्ली आसात. हे पार्टी बद्दल पळयत जाल्यार फकत तर एक मिटींग म्हळ्यार ती मडगांव मिटींग जाली अशे सुत्रांनी त्यांचे सांगले. आणि हे एकेच मिटिंगेक लागून जे आसा ते पुराय पार्टी आसा ती कॉलेज जावपाचे वाटेर आसात. आता कोणाची चूक आणि कोण बरोबर आशिल्ले हे अजून मिडियाक कळोंक ना, जावं त्यांची जे वाटेन आसा ते अजून सविस्तर म्हायती ह्या प्रकरणाचेर येवंक ना. पूण एदी व्हडली पार्टी फकत तर एके मिटिंगेक लागून कॉलेज जाली काय हाच्या फाटल्यान काही वेगळी चित्र आसात. एके काळार हेच पार्टीक जे आसा ती बीजेपीची बी टीम म्हणटाले. म्हळ्यार जो फाउंडर आशिल्लो हे पार्टीचो तो सतीश डोणाच्या गांवचो असल्या कारणान खुबशे आसा ते हे पार्टीचेर आरोप जाताले की ही पार्टी आसा ती सतीश डोणान जो स्पोक्स पर्सन आशिल्लो बीजेपीचो ताणी जी आसा ही पार्टी फोर्स केली करपाक आणि ही पार्टी आसा ती बीजेपीची बी टीम जाली असे खुबशे जे आसा ते लोक पयलीं म्हणटाले. ही पार्टी आसा ती 2022 इलेक्शनात पुराय तरेन गोंयाच्या प्रत्येक भागात त्यांच्यानी आपले कॅन्डिडेट घातले. आणि आम्ही पळयलेत की हे पार्टीक लागून जे आसा ते कितलेशेच कॅन्डिडेट जिखून आयले आणि कितलेशेच कॅन्डिडेट आसा ते पडले. म्हळ्यार जो इलेक्शनाचो वारे आसले ते खंयच्या काही भोवले फकत तर आरजेपी पार्टीक लागून अशे काही लोकांचे म्हणणे असले. आणि ही सत्य परिस्थिती आसा. तरी असताना लेगीत त्यांचो एक आमदार आयलो. आता त्यांच्या आमदारा भितरच आणि त्यांच्या पार्टी भितर जी आसा ती खोदळ पडिल्ली आसात. आता पळोवचे लागतले की ही पार्टी जी आसा ती इलेक्शन पावता पावता सेट डावन करतात की ती परत आसा ती उभी रावतात. पूण उभी रावपाची चिन्ह आसा ती खूप पयस पाविल्ली आसात. आणि जर ही पार्टी जर इलेक्शन पावता पावता सेट डावन जायत जाल्यार त्यांचो एकमेव आमदार आसा तो खंय वयतलो, काय तो इंडिपेंडंट रावतलो काय तो आनी खंयच्या पार्टीचो हात धरतलो हे आमकां पळोवचें पडटलें. आयज जर आमी गोवा फॉरवर्डाक पळयतात जाल्यार गोवा फॉरवर्ड हे एक्सटेंड करीत आसा आपली पार्टी आणि ताका लागून ते पावलां उचलीत आसा. पूण जेन्ना हे पार्टी जेन्ना ते फुडें व्हरतात तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा की ते जे डिफेक्टर आसले तांकां घेवन ही क्षेत्रीय जी रिजनल पार्टी आसा ती फुडें वचपाक सोदतात. आता ह्या डिफेक्टरांचेर लोकांनी कितलो विश्वास दवरपाचो आणि हे पार्टीचेर जावं हे जर इलेक्ट जावन येयले जाल्यार हे लोक जे आसा ते परत डिफेक्शन करतना ही कितें गॅरंटी आसा. म्हणून लोक जे आसा ते भ्रमीत जाल्लेले आसात. आता आमी एमजीपी कडेन पळयत जाल्यार एमजीपी ही पार्टी जी आसा ती वन मॅन शो आम्ही म्हणू शकतात. फकत तर ढवळीकार बंधूंची पार्टी झालेली असतात. आणि हे पार्टीचे जे आमदार निवडून येतात ते पळोवंक गेल्यार इलेक्शना उपरांत एमजीचे कॅन्डिडेट असे केन्नाच आमकां पळोवपाक मेळना. आमी आयज जर जीत आरोलकाराक पळयत जाल्यार तो भाजपासी जाल्ल्या भशेनूच वागतात. आणि येणारो काळ सांगतलो की जीत आरोलकार आसा तो भाजपाचे तिकेटीचेर येतलो गा परत जो आसा तो एमजी ताका तिकेट दिवन निवडून हाडटली. तशेंच आमी भाजपा भितर पासून हो गोंधळ आमकां पळोवपाक मेळटात. पूण ही डिसिप्लिन पार्टी असल्या कारणान त्यांचो गोंधळ आसा तो सार्वजनीक ठिकाणी आमकां पळोवपाक मेळना जावं मिडियाचेर आमकां पळोवपाक मेळना. एक्चुअली हे
पयल्यार सगळ्यात मोठी पार्टी जाल्लेली आसा देशभरांत जावं आमच्या गोंयांत. म्हणून हेंच्या भितर पासून खवदळ जावपाचे आसा 2027 इलेक्शन येतात. कित्याक तर एका एका जाग्यार तेंचे 4-4, 3-3 जे कॅन्डिडेट आसा, जे इच्छुक उमेदवार आसा ते फुडें येवपाक लागले आसात. आता शिस्तबद्ध पद्दतीन भाजप जर ह्या लोकांक जर सेट करीत तेंचे स्टायलीन, जाल्यार भाजपाक आसा ते सर्वायव करपाक गोंयांत जे आसा ते बरी क्लायमेट आसात, बरे क्लायमेट जाल्ले आसात. आज आमी पळयतात ज्या जाग्यार डिफेक्शन जाल्लेले, जे काँग्रेसचे लोक जे आसा ते भाजपान गेल्ले, त्याच जाग्यार त्यांचे भूतपूर्व आमी म्हणू शकतात जे कॅन्डिडेट आसा ते पासून इच्छुक आसात. आमी पळयल्यात की लक्ष्मण पार्सेकार सारखे एका काळार मुख्यमंत्री आसलेले, तेंका पासून भाजप जे आसा ते तिकेट दिनात. पूण ते जे आसा ते परत भाजपान येतले, गा सोपटेक तिकेट मेळटली गा जीत आरोलकाराक परत ते घेवपाचे भाजप जे आसा ते घेवपाची यत्न करतलो. हे आमकां येणाऱ्या काळान इलेक्शन जाता जाता ते कोण येता त्या वेळार आमकां पळोवपाक मेळटले. आता पेडण्यासारखा म्हालांनी जो आसा तो बाबू आजगांवकार परत आपले जे आसा ते अस्तित्व टिकोवपाक लागून परत पेडण्यान येवपाक सोदतात. खुबश्यो घडामोडी आमच्या गोंयांत जावपाच्यो आसा जशे जशे इलेक्शन लागीं पावता तशे. आता भाजप जे आसा ते आता आमी पळयतात रिजर्वेशन आसात गोंयांत जे आसा ते एसटी रिजर्वेशन जावपाचे आसात 4 जाग्यांक लागून. आता हे जागे जर एसटीक लागून राखीव जर 2027 इलेक्शनाक हे जर जागे राखीव जाले जाल्यार ते खंयच्या तालुक्यांनी आसतले, खंयच्या मतदारसंघान आसतले, हातूर पासून जो आसा तो एक गोंधळ आसतलो. आणि जर ज्या जाग्यांनी हे जर एसटी रिजर्वेशन जाले जाल्यार थशिल्ले जे आता कॅन्डिडेट आसा, जे जनरल कॅटेगरींतले आसा, तेंका पासून हेजो फटको बसतलो ह्या येणाऱ्या इलेक्शनाक. रिजर्वेशन आसा ते जर भाजपान स्वताहून जर एप्लाय केले जाल्यार महिलांपासून हितूंतल्यो टिकेटी दिवच्यो पडटल्यो. म्हणून आता आमी पळयत जाल्यार भाजपाचे चडशे कितलेशेच आमदार आसा तांच्यो ज्यो घरकान्नी आसात त्यो आमकां आमदार मंत्री जाल्लेले दिश्टी पडटात. आता परत भाजप ह्याच जोडप्यांक तिकेट दितले काय हे 2027 आमकां पळोवपाक मेळटले. असो खुबसो गोंधळ 2027 इलेक्शन आमकां पळोवपाक मेळटलो. आणि आमी वोटर जे आसात ते भ्रमीत जावन पडटले कोणाक मतां दिवपाची. आणि अशाच टायमार आता परत एक पार्टी गोंयांत घातलेली आसा ती म्हळ्यार गोवा काँग्रेस पार्टी. आता 2 दीस जाले ही पार्टी जी आसा ती रजिस्टर करपाक लागून तेंच्यांनी एप्लाय केल्ली आसा. आता ही पार्टी येवन कोणाची मतां फोडटली आणि ते खंय खंय कॅन्डिडेट घालतले हे लोकांचे हेजेर जे आसा ते लक्ष आसतले. अश्यो खुबश्यो घडामोडी आमकां 2027 इलेक्शनाक पळोवपाक मेळटल्यो, ज्यो घडामोडी आमकां 2022 पळोवपाक मेळटल्यो. म्हळ्यार 2027 इलेक्शन हे आमकां लागून म्हळ्यार 2027 इलेक्शन हे गोंयकारांक लागून खूब टफ आसतले दोनूय वाटेंतल्यान. म्हळ्यार कन्फ्यूज आसतले लोक कोणाक मत घालपाचे आनी कोणाक मत ना घालपाचे. जी गजाल 2022 जाली तीच गजाल 2027 एंटरटेनमेंट अशें आमकां पळोवपाक मेळटलें 2027. तर पळयत रावात, खुबश्यो गजाली आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले. तर पळयत रावात.